इंग्लिशींतल्यान सोपूत घेवपी पार्सेकार सरकारांतल्या 10 मंत्र्यांचो कोंकणी संस्थाच्या प्रतिनिधींनी शेनवारा खर निशेध केलो. अशा तरेची घडणूक फुडाराक घडल्यार तांकां योग्य तरेन जाप दितले असो थाराव कोंकणी भाशा मंडळान आपयल्या ह्या बसकेंत पास केलो. मराठी आणि इंग्लिशींतल्यान सोपूत घेवपी पार्सेकार सरकारांतल्या मंत्र्यांचो निशेध करपाक कोंकणी भाशा मंडळान शेनवारा पणजे एक बसका आपयल्ली. 12 मंत्र्यांतल्या 10 मंत्र्यांनी कोंकणी सोडून हेर भासो वापरल्यो. देखून आमी कोंकणी भाशा मंडळ तशेंच गोंयभरच्यो सगळ्यो कोंकणी सेवा संस्था आनी कोंकणी खातीर वावुरपी संस्था ह्या गजालीचो निशेध करपा खातीर आमची आज हांगा एक बसका जाली. कोंकणी राजभाशेचो अपमान आमी सोसून घेवचे ना अशी शिटकावणी ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन दिली. लोकभाशेचो अपमान केलो. जी ह्या प्रदेशाची लोकभास, जी ह्या प्रदेशाची राज्यभास, त्या भाशेचो अपमान सरकारा कडल्यान सामको सुरवातीकच जालो हाजें आमकां दुख्ख जाता. आनी म्हणून ही चूक जावं जाणून बुजून किंवा समजनासतना जाले आसा कशी जावं पूण ती चूक आनी त्या चुकेचो आमी निशेध करतात आनी ही चूक परत कशीच घडूंक फावना हें सरकारान लक्षांत धरचें अशें आमचें मागणें. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. दृष्टी कंपनी खातीर काम करपी लायफगार्डांच्यो सगळ्यो मान्यो मान करपाचें लेखी उतर सरकारान दिल्ल्यान 2 दीस चलपी संप शुक्रारा रातीच युनियनान फाटीं घेतलो. गोंयांत सध्या इफ्फी आनी सान फ्रांसिसाच्या कुडीचें प्रदर्शन चालू आशिल्ल्यान युनियनान हो निर्णय घेतलो. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार, कामगार मंत्री आवर्तान फुर्ताद आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो ह्या बसकेक आशिल्लो. लायफगार्डाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करपाचें उतर सरकारान दिल्ल्यान 2 दीस चलपी संप शुक्रारा रातीं उसरां लायफगार्डांनी फाटीं घेतलो. मजूर मंत्री आवर्तान फुर्ताद आनी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा वांगडा जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय घेतलो. बाब दिलीप परुळेकार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टुरिझम, बाब आवर्तान फुर्ताद, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लेबर, बाब मायकल लोबो, ऑनरेबल MLA ऑफ कलंगूट आनी त्याच परी टुरिझम डायरेक्टर आनी लेबर कमिशनरांनी सायन मारली. सगळ्यांनी सायन मारून ह्यो काल 11:30 सुमार ह्यो एग्रीमेंट सायन मारून मिटींग घेवन आमी काल थारायलें की स्ट्रायक आमी स्थगीत करचो. लायफगार्डांक उण्यांत उणो 21,000 रुपया पगार दिवचो अशी मागणी कामगार युनियनान केल्या. 17 कामगारांक विक्टिमायज केल्ले आहा, कामगारांक काडलेले आहा. ते सरकारान सांगलां बेगीच्या बेगीन तांकां कामार घेतले म्हणून आनी जर कामार घेयना फुडले आमी पावलां मारतले म्हणून पॉझिटिवली. आनी तशेंच तांणी सांगलां की आमचो डिमांड आहा 21,000 पगार लायफगार्डांक, कित्याक ते कुशल काम करतात. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. शेनवारा जाल्ल्या ISL मॅचीत FC गोवान पुणे सिटीचे जैत मेळयलें. FC गोवाची ही 10वी मॅच. फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाचेर ही मॅच जाली. The supporters have been terrific so far in the league. Absolutely, we saw some joyous pictures last night from Kerrol. The 57,000 there. The attendances are absolutely spectacular. Let's go. Let's football. It's different here. It's different to wherever you watch football elsewhere in the world. Gabriel tonight. Saka keeping him company. Yeah, you made a comment about the Indian players there, John, how they've developed over the last few months, and it's a goalkeeper. Yeah, make him unsighted. They do make the run. Oh, it's a super goal. It's a super goal for FC Goa. It's in off the head. Romeo. Let's see if this disappears into the net from Andre Santos. Kasaranis has played a good ball in here. Long range try. And that man Panic will be the one to take it. He'll be looking for the likes of Dudu in there. And it is headed down into the danger area. Off the crossbar. Big chance still. It's gone. Three across in the centre. Miranda. Surely it's got to be 2. Slepicka gets the second. Goa get the 3 points. Bedlam on the touchline. Zico is happy. He'll be doing a samba tonight. Oh, what a turnaround for them. 1 point from the first 12 available this season.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.